Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Perdão Jesus. Obrigado Jesus. Meriman Jesus. Sobi Jesus. Vandan Jesus. Aradan Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bapak Ibu, semua muka kami akan hadir setahun. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jeremia 3:3 वाक्य 3 म्हणटा मग उना मार आणि हांव तुका आयकतलो म्हाका उलो मार आणि हांव तुका आयकतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तू कष्टांत आसाय तू कंदीत आसाय बेजारांत आसाय एक सोरपणांत आसाय निराशांत आसाय सगळ्यां सोडून गेला म्हूण तुका भोगता तुज्या मुखणी ना म्हूण तुका भोगता देवाचें उतर तुका सांगता म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार कोणाक उलो मारची गरज ना कंत करून बसची गरज ना टॅनिशनार बसची गरज ना म्हाका उलो मार हांव आसा म्हाका आयकता तुझ्या काळजांत कितें बगणें येता सगळें म्हाका समजता भाव भयणीनो आज आमी सगळें आराधन कर हांगा आमी भोवशे सगळे आमचे पैकी मस्त जाणां खंयतरी बेजार आसा जावं पुरो कोण आमी पुरो आराधन युट्यूबार डिवायनवर्ड टीव्हीर आनी हेर माध्यमाचेर ह्या आराधनांत भाग घेता आमकां सगळ्यांक कितें आमची कंत आसा कितें आमची बेजार येता कितें आमचें टेन्शन आसा कित्याक सकट आमी सोव्यामकार दवरया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सोमी आमचे मुखार येता जेसू ह्या घडी आमचे मुखार उंड्या रुपार येता तो आमकां आयकून सुसोमी पळोवन सुसोमी आमकां आपूण सुसोमी आमचें जिवीत उजवाडोवचो उंड्या रुपार येता दिंडयेर पडया आराधन करया आमकांच ताका समर्पया ताका उलो मारया आराधने आराधने नन्नेसुदेवनिगे आराधने आराधने नन्नेसुदेवनिगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना
ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿದೆ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿದೆ ಹೇ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಷಾದನೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ सौम्या काकोळतीसो सागर तू तुझ्या खालजांतान वळटा काकोळ तू तुझ्या उत्तरांनी वळटा काकोळ तू तुझ्या स्वभावांतावन वळटा मनशांची तुका बिरमो दिसता मनशांचे कष्ट तुका समजतात मनशाच्या जिवितांत कितें कोर्सांत तो बगता आपल्या काळजांत हे सगळे सारखे समजूचे तुका मात्र सौम्या कित्याक तूं काकोळटीचो सागर मनशाचे खूड जीवन ते कितल्या कोळसाण्याचें जाल्यार केवळ तुझ्या काकोळटीन सौम्या गोडसाणेन तूं बदलताय मनीस निराशेक तेंकतना सौम्या त्या धरणीतावन मनशा उंच भरताय तुझ्या पवित्र काकोळटीन सौम्या कितले खोटे मनीस जाल्यार तांचे जीवन लयते तुका अपमानाचे जाल्यार सौम्या तू तांची ती बिरमत पावताय बक्षाने वळयताय नितळ करताय सौम्या किती वरती काकोळतो तुजी मनशां समजूची मनशां स्वीकार करची मनशांक धैर्य दिवची मनशांक बळ दिवची म्हणजे ती निराश कान ओडोवची सौम्या असली काकोळतो तुझे ती भरल्या काकोळतेचो सागर सौम्या आज आमचे जीवन तुका समर्पित हांव तुजी काकोळतो आमी भोगूंक आयल्या आमी सौम्या कसतात आमकां आमची खंत आसा आमकां आमचे बेजाराय आसात आमकां आमच्या काळजान नुसतो झाड भरून गेला सौम्या दूख हे सगळे आमी तुजे मुखार हाडटा जेजू तुका आमी समर्पिता कित्याक आमी जाणा तूं आमचो सुमी काकोळदार काकोळटीन भरलो आमची दुकां पुस्सो सुमी आमी तुका आराधना करता महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿಯೇ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿದೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನೀ
ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕರುಣೆ ಹರಳಯ್ಯ ಹರಳಯ್ಯ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ ಜದುಕಾಕೊಳ್ದರಾಂಚ ನಮಂತಕ ವಂದಂತಕ ಸ್ಥಿತಿಕ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ 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 इकडे अपने बोशियां बाव बहने नौ सुमी काकोलदार सुमी मुनशनी नासवचे कुशीवरेना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया काकोलदार सुमी मुनशाची बाचावी आशेता रेकला मुनशान बाचाव जायचे रेकला मुनशान जिवंत जायचे आम्ही मोरव नसो आम्ही मुनशा खंतीन मरता दुखीन मरता बेजारान मरता टेन्शनार मरता निराशेन मरता ना आम्ही जियेचे आम्ही मोरको देवान रस्ते आमकां नाही ल्हानशें एक घडीत तुम्ही आयकया वॉट्सॅपाचेर हांव घालता हांगासर आयकया हो ताळो एक ल्हानशी साक्ष इंग्लिशान तसा समजना जाल्यार विवर्सिता मागीर In March of 1994, due to an extreme allergic reaction to seafood, I stopped breathing and my soul separated from my body. In March of 1994, this Daniel Isaac died. And as my mother and my sister watched in horror as I lay there lifelessly, my father laid his hands on my chest and started to pray. The Bible says in Philippians chapter 2 and verse 10 that at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven, in the earth, and even under the earth. And as my father began to pray, my father said, Daniel, in the name of Jesus, breathe. I did not hear a word that he said except the name Jesus. Because the name of Jesus is not just a word. The name of Jesus is not just a collection of the letters of the English alphabet. But the name of Jesus is power. The name of Jesus is God. And as my father said, Jesus, that name, Jesus, transcended beyond life and death. And as death bowed the knee at the name of Jesus, the name of Jesus grabbed a hold of my soul, snatched me from the clutches of death, put my soul back into my lifeless body, and I took my breath once again as I came back to life. It is only because of Jesus that I have breath in my lungs today. It is only because of the name of Jesus that I am alive today. And so believe in the name of Jesus Christ, and you and your family will be saved. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबीनो डॅनियल म्हणल्यार एका भावाची साक्षी. एक फूड पॉयझन जालें आनी तो प्रॅक्टिकली मरण पावलो. न्हू स्वास रावलो तसो
आणि त्याच्या बापायनं विश्वास दवरलो देवाचेर. सोमियाच्या नांवाकून म्हणलो फिलिपिकांना बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्य 10 फिलिपियन 2:10 त्याने देवाक उलो मारलो आणि त्या सोमियाच्या नांवाक ताणें उलो मारलो आणि तसो फळ ताका लाभलो जे देवाचें उतर सांगता. अशें ताणें कुशी वेली बागोजूय म्हूण त्या नांवाक एक दिंबी सर्गेनी संवसारी आणि परगटी एक जीवन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आणि त्या तशे बापायन ह्या डेनियलाक तुज्या हृदयाक पडून थापण बरें तसो जीव जेजूच्या नांवान मागता जेजू जीव ताचे ते पाटी हे उसवात पाटी येवन दी. निरंतर ताणें मागलें आणि डेनियल म्हणटा म्हाका म्हणजे ती उसवास पाटी आयलो, हांव मेल्लो मनीस जिवंत जालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, म्हज्या तुज्या जिवितांत आमी मस्तू कश्टार आसा आणि आमी भोवशा आमचो उसवास आसा पूण आमी मस्तू जाणा आमच्या जिवितांत तेमच्या खंतींनी टेन्शनांनी कश्टांनी आमचो भितरलो उसवास म्हणटे आमचो स्पिरीट आमची ती दत्तेपटी ते धैर्य गेला मेला, आमची ती स्वविश्वास मेला. आमी मेल्ल्या मोडा बरी आसांव जियेत म्हणल्या खातीर निराशेन बरोवन आसांव. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता सोम्याचें नांव आमकां बचाव करता. जेरेमिया प्रवादीचें तेंच उतार हांव परत्यान उडास करता. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी सक्कट म्हणया तें उतर म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. परत्यान आमी 4-5 फावटी रिपीट करया. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. जोशुआ अध्याय 1 वाक्य 3 आमकां सांगता देव आमकां साप दिता हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, देवान इस्रायल परजेक सोडून हातिल्ली. देवान इस्रायल परजेक इजिप्तांतली भायर हाडली. देवान तांकां बाचाव केले. तामदोतरी उतरयलो, मानाचे कण खावंक दिलें, कडपांतलें उदक दिलें. ह्या परजेक आपल्या मोगान ताणें पोसलें. आपली ती परजा पाताळ आदर देवान पयस केली पूण त्या देवान तांकां लागींच हाडलें, स्विकार केलें, बक्षिलें, मोग ताचेर वतलो. ह्या परजेक आपल्या पुताक ताणें दिलो म्हाका आनी तुमकां आनी आमीच ती परजा. देव आमकां सांगता हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. आमी सक्कट सांगता म्हणया हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. भाव भयणी, आमी देवाचेर विश्वास दवरता तेन्ना देव आमचें जिवीत बदलयता. देवाचें उतर सांगता आमी आयकलें हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. वय देव आमकां तितल्यार सोडिना, देव आमच्या जिविताची दिशा बदलयता. जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 30:2 वाक्य 40:4 सांगता. जेरेमिया 32:44 तुजी दशा हांव बदलितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, कितल्या जाणांनी आमी देवाचे विश्वास दवरलो, आमच्या जिवितांत आमची दशा दिशा ताणें बदलिल्या.
मस्त जाणा आमकां अनुभव जाला. म्हज्या याजकी जिवितांत हांव कितलेशे फावटी निराशेन पडलो तेन्ना हांव म्हजे याजकी जिवीत सोर करच्या अंतरस म्हाका मस्त कश्ट मेळ्ळे तेन्ना हांव बहुशा एका निराशेंत आसलो. आनी त्या वेळार म्हाका देवान विशेष धैर्य दिलें. आनी त्या दिसान आज म्हजेर देवान म्हाका एक म्हणजे दिशा बदलिली. त्या दिसतावन आज म्हणसर हांव देवा ती संतोष येत आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हजो अनुभव हांव तुमचो अनुभव घरी एकले असो. कितली जाणां बहुशा तुमचे पैकी आज खंय जर आसल्यात आसत्यात कोण ना. तुमच्या जिवितांत खंय तुमी नासोने त्यात कोण ना. जाल्यार बहुशा जिवितांत देव नसतो तर तुमच्या जिवितांत बहुशा खंयच्या परिस्थितींत पण देवान आमकां बचाव केला. आमच्या जिविताची दिशा ताणें बदलिल्या. आमी तक्कड सांगता म्हणया तुजी दिशा हांव बदलितलो, तुजी दिशा हांव बदलितलो. सांगता म्हणया तुजी दिशा हांव बदलितलो, तुजी दिशा हांव बदलितलो, तुजी दिशा हांव बदलितलो, तुजी दिशा हांव बदलितलो, तुजी दिशा हांव बदलितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमीन. एझेकियल प्रवादीचे पुस्तकांत 30:6 वाक्य 30:7 आमकां सांगता म्हजो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो आनी तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो, म्हज्यो आज्ञा पाळेशे करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. बाबीन आज म्हाका ती गरज देवाचो आत्मो म्हजे ती खेदळा आसा तेन्ना म्हाका भियेना. देवाचो आत्मो म्हजे ती आसा तेन्ना हांव पातकाक संपडचो ना. देवाचो आत्मो म्हजे ती आसा तेन्ना हांव झुजतलो. हांव निराशी जावचो ना. हांवें जिवितांत सोलोवची गरज ना. म्हजे ती देवाचो आत्मो आसा. कित्याक आमी भियेसय. सोम्या तूं म्हजो दर्शन दर्शी जाल्यार कित्याक हांव भियेवचें. किर्तनकार म्हणटा यू आर माय शेपर्ड, वॉट शॅल आय वॉन्ट. म्हजो गवडी तूं जावन आसा. कित्याक हांव खंयच्याक भियेवचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सक्कड आमी सांगता म्हणया म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर. रिपीट करया. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाविनो देवाचो आत्मा आमचे भितर येतना कितें जाता. जोएल प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 1 आमकां सांगता तूं भियेनाका, संतोश भरीत जा, बी जॉयफुल, उल्हास कर, कित्याक सर्वेस्परान वर्ती कृत्य केल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भियेनाका, संतोष भरीत जा, उल्हास कर, कित्याक सर्वेस्परान वर्ती तुज्या जिवितांत कृत्य केल्या. देव आमचे ते आसतना तूं हाच्या पांगरता. जावं बरो तूं सल्वो लाय, तुज्या सल्वले कडेन तो वयर भरता. तुका भियेनाका. आज तूं धर्नीर आसाय, फाल्यां तुका वयर बारतलो देव. आज निराशेंत आसाय, फाल्यां बरवशेंत उबारतलो देव तुका. आज दुकां वळयताय, फाल्यां तुजी दुकां पसून सुद्दां करीत आसतलोय. आज देव आमचे संगे आसा. त्या देखून आमी म्हणया तूं भियेनाका, संतोष भरीत जा, उल्हास कर. 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळं मी उभे रावया. देवा करसी गितार उभार ह्या घडये म्हळ्या देवाचे विचित्र आमचे आमी कित्याक भिवचे. आमची दूख आनी खंत आमी माथ्यार रोवन कित्याक गाणी घेवचे. देवाच्या हातान दिवया. आमचो देव आमकां आज सोन घालिना. आमच्या देवाचेर विश्वास दवरया. संतोष आमी संतोशान भरून ताका उल्हास भरीत गितां गावया. उलो मार, उलो मार, देवा तुझ्या उलो मार. उलो मार, उलो मार, देवा तुझ्या उलो मार. उलो मार, उलो मार, देवा तुझ्या उलो मार.
फुलोमा असते तुझे तो समरसा संपूर्ण फुलोमा 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 देवा तुझा फुलोमा 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 देवा तुझा फुलोमा देवान आपल्या सरकार पान रस्ता तुका वरत्या मोगान देवान आपल्या सारख्या रूपात रस्ता तुका मोठ्या मोगान दिवून दैवी जीव पोतासो केला तुका रस रस्तासो देवून दैवी जीव पोतासो केला तुका रास रचनेसो फुलोमा फुलोमा देवा तुझा फुलोमा 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 देवा तुझा फुलोमा अस्तित्व तुझे तो जाऊन असा संपर्कांच्या फुलोमा असते तुझे तो जाऊन असा संपूर्णच्या फुलोमा 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 देवा तुझा फुलोमा 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 देवा तुझा फुलोमा सुख दुःखा कष्टा नसता देवा तुझा फुलोमा सुखा दुःखात कष्टा नसतात देवा तुझ्या फुलोमा मोक्षात शांती मेच्या गाभार देवा तुझा फुलोमा मोक्षात शांती मेच्या दारात देवा तुझ्या फुलोमा 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 देवा तुझा फुलोमा फुलोमा देवा तुझ्या फुलोमा फुलोमा देवा तुझ्या फुलोमा 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 देवा तुझा फुलोमा हल्लेलुया 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 Alleluia, alleluia, देवाचे उतर ऐकूया भाऊ बहिणीनो. कष्टाच्या वेळार देवाक उलो मार. तो बीत पवित्र पुस्तकांतलो एक देवभिरांतीचो व्यक्ती देवाक उलो मारता. ताच्या जिवितांत कश्ट आयले आनी ह्या कश्टा वेळार तो निराशी जायना. तो देवाक उलो मारता. देवाक पुरपुरना, देवाक दुरसना, फकत तो देवाक उलो मारता आनी देव ताचे मागणे आयकता. आनी कसलो उलो ताणें मारलो हे घडीभर आयकुया. अध्याय 3 तोबीतशे ग्रंथ. हांव कंतीन बुडून रडोंक लागलो आनी अस्का सुस्का सोडून हांवें अशें प्रार्थना केलें, सर्वेस्परा तूं प्रामाणीक आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो नीतपणाच्यो, सगळ्यो तुज्यो वाटो खाकोळ तूं आनी सत. तूं संवसाराचो मुंचबीदार.
आणि आता हे सर्वेस्परा म्हजो उडास कर, म्हणजे तुजी कृपा दिश्ट घाल. हांवें केल्ल्या पातकां खातीर, नेणारपणी केल्ल्या सुखी खातीर आनी म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या पातकां खातीर म्हाका ख्यास्त लायनाका. आमी तुजे विरोध पातक केले, तुजे आदेश पाळले नात, देखून तुवें आमकां लुटीचे, निर्वासनाचे आनी मरणाचे अधीन केली. ज्या राष्ट्रा मदें तुवें आमकां शिंपडायली, त्या राष्ट्रा मदें आमी कबरांची, केबड्यांची आनी केन्नाची एक वस्तू दायशी केली. म्हज्या आनी म्हज्या पुर्वजांच्या अपराधा पासून तुवें म्हाका लायली ती कठीण शिक्षा खरीच सारकी, कित्याक आमी तुजे आदेश पाळूंक नात आनी आमी तुजे समोर स्वताचे वाटे सोलूंक ना. देखून आतां तुका जाय तशें तूं म्हाका चलय. म्हज्या आत्म्याक म्हजे तावन वेगळो सरूंक फरमाय आनी आमी ह्या संवसारांतलो भायर सरून परत धूळ जावंक म्हाका तूं दी. जियोच्या प्रासांव मेलो जाल्यार म्हाका अदीक बरें, कित्याक म्हाका पावूनय ती निंदा हांवें आयकल्या. वडकतीन हांव बुडलां. सर्वेस्वरा दया करून ह्या संकटांतलो म्हाका निवार. म्हजो तिरस्कार करूं नाका, म्हजे वयली तुजी नदर काडूं नाका. हे संकट सोंसचे प्रास, ही निंदा आयकोनचे प्रास हांव मेल्लो जाल्यार म्हाका अदीक बरें. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडोपकार. एक घडी बोर बसया. बाबा भयणीनो, बरें केल्ल्या वेळार आयकोंक मेळचें. बरें केल्ल्या वेळार मनशाक आयकोंक मेळटा आनी ह्या वेळार आमकां कशें जाता, निराश भोगता. एक मनीस ताचे जिवितांत बरेंच करता. एक आवय बापूय भुरग्यांक कश्ट काडून बसतात. खंय लोकां बगलार घोळोवन वावून काडून जोडटात, भुरग्यांक वाडयतात, शिकाप दितात आनी भुरग्यांनी म्हजें बरें आसचें म्हण ती आवय बापूय आशेतात. पूण ती भुरगीं वयर येतना आवय बापूय विसरतात. आवय बापूय जड जातात. त्या आवयन बापयन काडले कश्ट तो वावूंट गाम हे दिसना, कुड्डी जातात. पयशांचो अहंकार माथ्यार चडटा, शिकपाचो अधिकार माथ्यार चडटा आनी हे आयकतना आवय बापूयचे गोळ कितें, त्या आवय बापूयची बोगणां कितें. बरें करन आयकोंक मेळचें. एक समाजांतलो एक व्यक्ती हेरां बरें करीत वता. आपले घरचे वावंट सोडून लोकांच्या बरेपणा खातीर कोण कश्टांत आसा, कोण गरजेंत आसा, आपल्या घरात जेवण तरी व्हडली कांय इल्लें उरोवन थंय धांवता, ताका कुमो करता, ताका पावता, हाका पावता. आनी अशें केल्ल्या बरें केल्ल्या मनशाक लोक फाटल्यान हो नांव जोडून करता, हो अशें करता, हो तशें करता, हो घरा वमतें घालता आनी ते कितलीं उतरां उलोवंक जातात की पुरा उलयता. आनी ह्या वेळार आमकां कितें जाता, दुखता. बरें केल्ल्या मनशांक आमकां दुखता. एक याजक एका पिरगजेंत लोकांच्या खातीर तो वावून काडटा. आपले जिवीत कश्टार घालनी जाल्यार तो कोणा कडेन मागून आनी कितें कर ते पयशे हाडटा. पिरगत बरी जायचे, लोक बरें जायचे, सगळें वावून काडटा. आखरेक तितलें कर जाल्या उपरांत, सक्कट जाल्या उपरांत ह्या पाद्रापान पुराळ इतलें केलें, पयशे केले, कितले भितर घाल्ले कोण ना, कितले काले केल्ले कोण ना. आयकचें ताणें, बरें करचें आनी आयकचें. हें सामान्य. बरें केल्लें आयको मेळचें. आनी हें पवित्र पुस्तकांत पळयता आमी पळयता तो बी एक भक्तिवंत मनीस, देवबिरांतीचो मनीस. हो मनीस कसलो गी म्हळ्यार असो आपणा विशयी सांगता आयकया. हांव हें सगळें आरोनाच्या पुता याजकाच्या हातांत
वेदी पासो दितालो गोव दाकासरो जैतुना तेल दाळंबा अंजुरा इतरपणा हाचे दशमांश जेरुसलेमांत सेवा करतल्या लेवितांक दितालो. त्या भायर वर्सान वर्सा दुसरो एक दशमांश हांव दुडवा रुपार घेवन वतालो जेरुसलेमांत वांटून दितालो. तिसरो एक दशमांश हांव इस्रायलितां मध्ये वस्ती करतल्या अनाथांक विधवींक आनी परक्यांक दितलो. एका तिसऱ्या वर्सा हांव तांकां दान करतलो. मोइजेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे आवय बापूय तोबियेल आनी देबोराच्या आदेशा प्रमाणे आमी जेवणाक भाग घेतलो. कित्याक म्हजो बापूय मेल्लो आनी अनाथ जाल्लो. हें सगळें बरें करतालो तो. आनी कितें करतालो मेल्ल्या मनशांक कितलोय वेळ जावं दी त्या मनशांक वचोन तांकां हांव हें बरें मोल दितालो म्हणटा तो. एका मेल्ल्या मनशाक कोणी पुरूंक घातल्या वेळार तो बी वचोन थंय तांकां म्हणजे मोडे हाड धुवन नितळ घालून आनी तें पुरतालो. कितलेशे कश्ट काणताणे ताजी क्रिस्त जिवीतच सगळें देवा खातीर आनी पेल्या खातीर तो जियेल्लो. पूण ह्या वेळार कितें जालें एक दीस तो बी ताच्या जिवितांत घडलें घडीत. पेस्ताचो दीस. पेस्ताच्या दिसा तो बीत म्हणटा पुता कडेन पुता आमी एक जेवण करया बरें करना. पेस्ताचो दीस गामात जेवण तयार केलें. पूण त्या तुबिताची काळीज इतलें व्हडगी. तो म्हणालो पुता कडेन पुता वचू हांवें आज कोणी जेवंक जाल्यार एक कोण दुर्बळ मनीस ताच्या घरांत जेवंक ना ताका आज पेस्ता दीस कांयना. एक कोणाक वचून सोदून आपण हाडणें आमच्या सांगता तो जीव दी पेस्ता दिसा पळय ताचें काळीज. आनी पूत गेलो आनी ताका हाडून येयली खबर आसता दुसरी. पूत म्हणालो बाबा आमच्या भितरल्या एकल्या मनशाक ती लगाड काडला ताचें मोडें पडलां कोणी ना. आनी पेस्ताचो दीस घाल करचें. तो बी तो सक्कड सोडटा आनी सीदा वता तें मोडें हाडटा आपल्या घरांत दवरता. दिसाचें ते मातये पर्यंत ते काळो पडल्या उपरांत तो ह्या मनशा मातये पायता. पुरो संदली पेस्ताचो दबाजो गेलो सगळो आनी पुरासानी तो न्हिदलो वणटीच्या देगेन. आनी तो न्हिदले कडेन वयर एक गिरबुजी आसली त्या गिरबुजीचें मेणें ताच्या दोळ्यांत पडटा आनी दोळ्याची दिश्ट वेता. आनी ह्या वेळार तो बी पळया इतलें कश्ट भोगता. लोक कितें म्हणटा हो मनीस ताका कित्याक हें परात जाय आहलें. हो मनीस कित्याक अशें करता. दुरसोण्या वयर दुरसोणी नाका धरलीं उतरां तो बी ताका आयकोंक मेळटात. ताच्या कश्टा वेळार कोणी ताका बरें म्हणना. सक्कळी ताका दुरसंग सुरू करतात. तो बी ताका बेजार जाता आनी कोणा कडेन सांगतलो. तो कोणा दुरसाना कोणाकय दुरसाना. तो देवा कडेन आपलें मागणें सांगता. देवा कडेन आपले कश्ट सांगता. देवा कडेन सगळें उसारून सांगता आनी देव मात्र ताचें मागणें आयकता. आमी पळयता 4थ्या अध्यायांत 3ऱ्या अध्यायांत 16वें वाक्य. तेच घडये देवाचे महिमे मुखार हांच्या दोगांचे प्रार्थना सो ताजे सांगता आमी पळयता सारा म्हणले अनेक स्त्री आसली तो बी आसा कडच्या पुता कडेन लग्न जावची. ती काय येसरीचे कश्ट मेळटात आनी ती दोगांय प्रार्थना करतात. त्या घडये पळया दोगांच्या प्रार्थनेचो स्वीकार जालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तेच घडये तांणी देवा कडेन मागलें आनी दोगांयच्या प्रार्थनेचो स्वीकार जालो आनी दोगांय बरी करूंक राफायलाक धाडलो. तो बी ताच्या दोळ्याक मांडलेली साय काडून ताणें देवाचो उजवाड पळयशी करूंक रागवेलाचे दुयेंस साराचें लग्न तो बी ताच्या पुता तो बी आसा कडेन करून आस्मदीस म्हणून देवसरात तिचे आशिल्लो दांडांक ताका धाडलो आनी तिचे कडेन लग्न आशिल्ल्या सगळ्यांच्या हक्कां परस पयलो हक्क तो बी आसा कसलो. पळया देवाची मांडावळ कशी गे म्हणून देव ह्या रितीन वेवस्था करता. तो बी आसा कुर्डेपण कान उडयता आनी तो बी आस हें वकांत ताका आपल्या बापायक हाडटा आनी अशें देव ताचें मागणें आयकता. प्रेज द लॉर्ड.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाऊ बहिणीनो, आम्ही पळयता जोब पत्र्यार कशी जिवीत ह्याच रितीने ताकाय मस्त रितीन कश्ट मेळ्ळे आनी ह्या वेळार तो निराश जावंक ना. देवाक दुर्सलो येना, सगळे ताणें स्वीकार केले आनी आखरेक देव जोब पत्र्यारकाक 100 वांटेनी गेल्ले पाटे दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, आमची जिणी एकडे भर जेजू मुखार हाडया. आमी नुस्तें हांगासर आसली आनी कोण आराधनांत आमी भाग घेतली, युट्यूब टीव्ही मुखार सगळी आमी आमचे कश्ट जेजू मुखार हाडया. आमी बरें केलां, आमच्या कुटुंबाक बरें केलां, आमच्या भुरग्यांक बरें केलां, आमच्या शेजाऱ्यांक बरें केलां, आमच्या बंधुच्या मनशांक बरें केलां, आमच्या बंधुच्या घरच्या कुमोक केल्या, आमच्या इगर्जेन बरें केलां, आमच्या इस्कॉलांत बरें केलां. पूण आमकां आयकोंक मेळना दुसणे, आमच्या विशयान निंदा आयकोंक मेळ्ळ्या, आमकां अपमानाची उतरां आयकोंक मेळ्ळा. आमी रडलां, आमी कंतीत जावं, आमकां दूख भोगता. भुरग्यांनी अशें म्हळें, कुमो केलो जोडिल्यांनी अशें म्हळें, आमच्या लोकांनी जशें म्हळें. बाबे, आज जेजू मुखार आमी दवरया. उंड्या रुपाक जेजू आमचे मदें आसा. तो म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. कोणाक आमी दुसऱ्याची गरज ना. आज आमी सगळे आमचे जिवीत जेजू भेटोवन दिया. एकडे भर उडास करा. तुमच्या जिवितांत कोणा पासत आज तुमकां मागोवंक आसा प्रत्येक तरान दुख येयल्ल्यांक. आज तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां दुखयलां जाल्यार सक्कड उडास करा. खंयच्या दुयेन खंयच्या पुतान तुमकां दुखयलां, खंयच्या दुयेन पुतान तुमकां अपमानाची उतरां म्हळ्यांत, खंयच्या पुतान तुमच्या दुयेन तुमकां बेजाराची उतरां दिल्यात, ताणी तुमचें मन कुडकें केलां. जेसूक भेटया, मागा जेसू कडेन, ताका भेटया. तुमच्या जिवितांत कोणाच्या गरजेक तुमी पावल्यात, तुमचे कितें बरेंपण सोडून तुमी कोणाक कुमोक केल्या, कांय पयशांनी जावं पुरो, वस्तूंनी जावं पुरो, तुमच्या शेजाऱ्याक तुमी कुमोक केल्या जावं पुरो, तुमच्या कुटुंबांतल्या मनशांक तुमी कुमोक केल्या जावं पुरो, तुमच्या बंधुनीच्या मनशांक तुमी कुमोक केल्या जावं पुरो, तुमच्या लागशिल्ल्या इश्टांक मोत्रांक, तुमचे लागीं अति लागशिल्ल्यांक क्लोजल्यांक तुमी कुमोक केल्या जावं पुरो. आनी तुमकां भविश्या अपमानाची उतरां मेळ्ळ्या. जेजू भेटया. सक्कड आमी जेजू भेटोवंक आज जाय. कित्याक सुमी मात्र ती आयकता. ताणें सांगलां, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुजी दिशा बदलितलो. जेजू आमची दिशा बदलिता बाबा भयणीनो. खंडी जावन आमच्या जिवितांत आमचे दूख कान उडोवचे त्या सुम्यातय आसा. त्या सुम्याक आमी आमचे सगळे कश्ट भेटोवया, समर्पण करया, गीत गावया आनी सगळे आमचे दूख जेजू मुखार आमी दवरया. उलो मारता सोम्या हांव तुका, दयेन कांदीन तूं म्हाका. उलो मारता सोम्या हांव तुका, दयेन कांदीन तूं म्हाका. ह्या घडये मागया भाव भयणीनो. प्रत्येक रितीन हांगासर आसता तुमी. पयलीं हांव तुमकां उलो दिता. आवय बापय, तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा, दुख येयल्ल्या भुरग्यां खातीर मागा, तुमच्या हातून पयस गेल्ल्या भुरग्यां खातीर मागा. तुमच्या भुरग्यांक भविश्या तुमी इल्लें सांगलें कोडू जालां जावं पुरो, त्या देखून आनीकय राग दवरनाच्या भुरग्यां खातीर मागा. तुमकां समजनातल्या भुरग्यां खातीर मागा. तुमच्या जिवितांत तुमकां कांय आदार कुमोक दिवचे मन करिनातल्या भुरग्यां खातीर मागा. त्या सोम्या कडेन भेटोवन दिया तांकां. सोम्यान जेजू आमच्या भुरग्यांक आमी तुका भेटोवन दिता. सोम्या, आमी तांचे खातीर जीव दिला. आमची भुरगीं बरीं जायते म्हणून आमी कश्ट काडल्यात जेजू. आमची जिवीत तांचे खातीर आटयलां, आमच्या रागात आटयलां, 9 म्हयने वावयलां, आमचे हात पाय झरोवन घडल्या,
आमचो गांव वारयला सोम्या आमच्या भुरग्यां खातीर जेजू आमच्या भुरग्यांची मोदूस वाडाय आवय बापूयचे दूख तांकां समजाशें कर आवय बापूयची उतार प्राय तांकां समजशी कर उतार प्राय आवय बापूयची पिडा तांकां समजशें कर उतार प्राय आवय बापूयची एकसूरपण तांकां समजशें कर उतार प्राय आवय बापूयच्या काळजांत ती बोगणां समजशीं कर जेजू ह्या भुरग्यांक समजून दी उजवाड दी मागे आमी सोम्या कडेन उलो मारता सोम्या हांव तुका दयेन कांडी तूं म्हाका उलो मारता सोम्या हांव तुका दयेन कांडी तूं म्हाका भाव भयणीनो मागे आमी जेजू कडेन आमचे खातीर पयले स्वतेर आमी आमचे मदें कोणे हांगासर आसल्याने आमी हेरांक दुखयलां आमी आवय बापायनी जर आमच्या भुरग्यांक दुखयलां जाल्यार आमी आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांक अपमानाची उतरां म्हणान जाल्यार आमी आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांक भविश्य समजून दिवंक ना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक बरी वाट दाखोवना जाल्यार आमी जेजू कडेन बोगसाने मागया आमी जेजूक आमी बोगसाने आमच्या आत्पातकाचे बोगसाने मागया आमी आमचे पैकी कोण भविश्य हेरांक दुरसल्याव आमी हेरां बरें करच्या बदला हेरांची कुलपां काडल्यांत हेरांक आमी परत्यान दुखयलां बऱ्या मनशांक आमी दुरसल्याव कितली उतरां आत्मानाची आमी उलयल्याव बऱ्या मनशाचे मर्याद काडल्या बऱ्या मनशांक आमी फाटल्यान उलयल्याव सुरी तोपल्यात आमच्या उतरांनी तांकां घात केला आमी बरें दोडलां पूण आमी उपकार पूण केला तांचे ते सोम्या जेजू आमी आत पश्चाताप पावता आमी उणे आमचे मनशां म्हणजे आसतात काय जेजू तो बी तसल्या आनी कितल्या बसल्या पवित्र पुस्तकांतल्या बऱ्या मनशांचे जिवीत आमी पिड्ड्यार केलां आमच्या उतरांनी खरण्यांनी आमच्या आशेन आमी स्वार्थान आमच्या जिवितान जेजू हेरांची दुकां काडल्यांत आज कितलीशीं कुटुंबां आनी की भविश्य म्हजे वरवीं कश्ट जातात हांवें केल्ल्या सुखी वरवीं ती कश्ट जातात म्हज्या स्वार्थाक लागून ती कश्ट जातात कितलीशीं जाणां दुकां गळयतात सोम्या तुज्या लागीं बक्षाणे मागता हांव आमी आमच्या जिवितान केल्ल्या सर फातकां खातीर बक्षाणे मागता आनी सोम्या आमची अस्कताय आमी तुका समर्पिता आमकां नितळ कर आनी बक्षी जेजू उलो मारता सोम्या हांव तुका दयेन कांडी तूं म्हाका उलो मारता सोम्या हांव तुका दयेन कांडी तूं म्हाका मागया भाऊ भयणीनो आज आमी मस्तपणा पासून मागसी कश्टांत असल्या पासून मागया कितली जाणां कश्टांत आसात मस्त जाणां एक एकल्याचे थोडी फावटी म्हाका थोडी फावटी फोनां येतना म्हाका थोडी फावटी मेसेज येत आसतना मागोवंक विनंती येत आसतना एक फावटी म्हाका भोगता कितली मनशां कश्टांत आसात कितल्या जाणांच्या जिवितांत तांकां कश्ट सांगूंक कोणी नात आयकूंक कोणी नात आमची म्हणली कोणी ना म्हणल्यार तांकां भोगता एक सोरपणांत आसात तांचे पासून मागया कितल्या जाणां पिडे आसतात तोडांक पयशे ना भोगताक मेळटी दुर्बळी मात न्ही थोडी पिडी आसली सोम्या कितलीं जाणां कश्टांत आसात कितल्या जाणांक खावंक जेवंक ना कितल्या जाणांक भुरग्यांचे शिकाप पळोवंक कश्ट जातात कितलेशे जिवितान आस ती मर्यादेचे जिवीत जिवंक कश्ट जाता रिणाचो बरो माथ्यार आसा सलवणीस जिवितांत सोम्या कश्टांतले भाव भयणी तुका भेटोवन दिता पिडेंत आसल्यां भेटोवन दिता अंतरुणारांतल्यान भेटोवन दिता आस्पत्रेंतल्यान भेटोवन दिता घरांत वळवळतल्यान भेटोवन दिता वोकातडूंक पयशांतल्यान भेटोवन दिता पळोवंक साखरी करून कोणी नातल्या पिडेस तांकां भेटोवन दिता ह्या तांच्या कश्टान वळवळत्यांक तुका भेटोवन दिता
ख्यांगस्तराने त्या मारेकार पिड्यान वळवळतेल्यान तुका समर्पित हांव रिणाच्या बऱ्या पंदाक अडचतल्यान तुका समर्पित हांव घरांत आर्थीक अडचणी सापडलेल्यान तुका भेटोवन दिता हांव दैत्य जाणां जिवीत आपले चमया जेजू आपलें घर बोदीक सांबाळूंक अडचतल्यान तुका भेटोवन दिता हांव मस्त कश्टांनी असतात खंती दुकानांतल्यान तुका समर्पित हांव आपणा भितर खरगतल्यान तुका समर्पण दिता हांव जीव घात करी हांव म्हूण भोगतल्यान तुका असल्या बोगनांत सांपडलेल्यान तुका समर्पित हांव सोम्या जेजू मनशाची निराशा कश्ट कंत दूख बेदारा एकसरपण सोम्या हे सगळं तुका समर्पित हांव तांचे खातीर मागता हांव जेजू तूं आमचो सोमी उलो मार म्हण तुवें सांगलां सोम्या उलो मार म्हणाय तुवें आमी उलो मारता सगळीं उलो मारता ह्या जाणां भाग्य तरी सगळीं उलो मारता जेजू आसा एक आमचें मागणें जेजू उलो मारता सोम्या तुका दयेन कांदितो म्हाका उलो मारता सोम्या हांव तुका दयेन कांदितो म्हाका जायत्या जाणां आज सोम्याक उलो मारूंक आमचे कडेन विनंती केल्या कितलीं जाणां उलो मारन आसात कितलीं जाणां एक न्ही दोन न्ही 5-6 वर्सां 7-10 वर्सां उलो मारतात सोम्याक आपल्या कश्टांनी उलो मारतात सोम्या हे सगळे इरादे त्या सावां तुका भेटून दिता हांव जेजू आज हांगा जाल्ले मी सक्कड भाव भयणी आनी माध्यमांत वाग घेतली सक्कड जेजू हे इरादे ही त्या सावां हांगा तर आयिल्लीं हाचे सांगता आनी कोणाची मागोवंक घेतली ते सावां फाटल्या आराधना वेळार जेजू कितलीशीं ते सावां तुज्या पांया कडेन दवरल्यान तूं जाणाय सोम्या तुवें तांकां उलो मार आमी उलो मारनच रावता हांव जेजू हर एक आराधना वेळार उलो मारता हांव एक फावटी न्हय जेजू 100 फावटी आमी तुका उलो मारता हांव जेजू कित्याक आमी जाणा तूं काकुळटीचो सोमी तूं मनशांची काकुळट करताय दयाळाय दाखयताय आनी मनशाचे मागणे आयकताय जेजू एक बहीण मंगलोरतान आपल्या दुयेचे मेडिकल टेस्ट पास जावच्या पासून सोम्या तुजे लागीं मागता तिका आयक एक कुटाम तसो एक जागो बरें मला विकोन असो मागता सोम्या तांकां आयक एक भक्तीक आपल्या जिनियस बरी जिनियस संगती मेळोंक मागता सोम्या तांकां आयक एकल्याक आपलें काम करच्या कंपनींत प्रमोशन मेळोंक आनी रेल्वेंत काम मेळोंक आनी कुटुंबांत जागे समज परिहार जावंक आनी कुटुंबां सगळ्यांनी मोगांची जय म्हणली आशा तुका भेटयता सोम्या ह्या भक्तीक तुजी मागणें आयक तुज्या एकल्याक आपल्या पुताक एक दुबाय बरें काम मेळच्या खातीर मागता जेजू तांकां आयक आयरीन डिसोजा म्हणली एक भयण जिबेच्या कॅन्सरा वरवीं वळवळटा तिच्या पिडेंत तावन गूण जावच्या खातीर तिच्या कुटुंबाची मागता सोम्या तांकां आयक एका विद्यार्थीक 20 आनी 8 तारखेर पुरवा आयतार परीक्षा आसा ह्या परीक्षेंत पास जावंक मागता सोम्या ह्या विद्यार्थीचे मागणें आयक हॉस्पिटलांत लायला संतमायर म्हणली भयण मायग्रेन पिडे मस्त कश्ट जाता सोम्या ती बरी कर म्हूण तुजे लागीं मागता सोम्या तिका आयक आपोलीन पिड्डो म्हणली भयण सोम्या युरिनल इन्फेक्शना वरवीं कश्ट जाता गूण जावं तिच्या कुटुंबाची मागतात सोम्या तांकां आयक मंगळूर एक प्रायवेट जोडे तांची भुरगीं तांकां समजनात आर्थीक संकश्टांत आसा टेन्शनान आसात परगांवचे तांच्या भुरग्यांक मोतूच वाडोवप तांकां आवय बापूयचें मन समजून बरें करून तांकां पळोवंक आनी तांचो एक जागो बऱ्या मोलान विकून वचोंक एका मनशान दिवकाचे पयशे पाटीन दिवंक ती मागता सोम्या तांचे मागणें आयक एका भयणीन लिजाक दिल्ले पयशे पाटी दिवंक आयकनात आनी तांचे मोतीक उजवाड मेळून ते पयशे पाटीन दिवंक आनी एक तिणें काण घेवंक वचचे घराक लोन एक पास जावच्या खातीर मागता ह्या भयणीचे मागणें सोम्या तूं आयक
बप्पेतो सरेशनी जास्मिन अरगे का आराधना वेळी जेजू तुझे लगे मागतात हे भुरग्याचे दणे तांकां दिवंक आनी तांचे घराचे धरले काम पोताक पण सोम्या जास्मिन आनी सरेशचे मागणे आयक बस उरतो एक बहीण सोम्या मेळिल्ल्या उपकारा पासून अर्गां दिता अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू वांगडा पतन एक बहीण सोम्या तिच्या पुता मेळटना का परगान एक बरें काम मेळच्या खातीर मागता जेजू ह्या बहिणीचे मागणे आयक तिच्या पुता खातीर मागता ಎಲ್ಲ ಪುರ್ತನಿ ಬೈನ ದಿಸ್ಕಲಾಂತಿಜೆ ಕಾಮ್ वेचार असा मस्त कधी बघराय तसा सोम्या एक काम उरा शेकर म्हणून तुझ्याकडे मागता सोम्या तिका ऐक एक भाऊ सोम्या मस्त वन लोकांन आस्पत्रेंतलो आणि मस्त क्रिटिकल सिच्युएशनांतलो सोम्या तुवें ताका बरो केलाय ह्या खातीर तो अर्गान तुका होगलाप दिता आनी पुरतो बरो जावंक मागता सोम्या ताचेर हात दवरून सलेक तुरतान एक जणे सोम्या भुरग्याच्या देण्या पासून तू सबार वर्सांनी कादार जावन मागता तुजे लागी एक भुरग्याचे देणे म्हूण सुद्दी म्हूण सोम्या तांकां आयक एक भावाचो जागो कन्वर्शनाक दिलो सोम्यान जेजू फाटली 2.5 वर्सां जावन ह्या जाग्याचे रेकॉर्ड सुद्दां क्लियर जावंक आयकनात एक फावटी ह्या जाग्याक सुटका दी म्हूण जेजू तुजे लागी मागता ह्या भावाचें मागणें आयक जेजू गोंया एक भाव सोम्यान जेजू आतां बरो जाला ताचें पयस केला आतां कामाक वता तुका अर्गां दिता अर्गांनी ओगलाप तुका सोम्यान जेजू दुबयतावन एक भाव आपणाक एक बरें काम मेळो मागता सोम्या ह्या भावाचें मागणें ताचे काळजाची आशा आयक जेजू एक स्टुडंट सोम्या बैला गांव वचूंक मस्त प्रयत्न करता बैला गांव विसा आनी तशेंच मेळोंक आनी बरें काम मेळो मागता ह्या स्टुडंटाचें जेजू मागणें तूं आयक कतार तावन एक कतार एकला वर्टेगो आनी तकले पिडापिडीचे पिडे वरवीं कश्ट जाता आनी सोम्यान जेजू विकनेस मस्त ताका ह्या भावाचें मागणें आयक जेजू गोंयांत एक बहीण सुमार यांच्या समारंभ आपलो धर्मांत आचरण करता त्या संदर्भात तिचे मागणे म्हज्या घरांत शांती जायती तिच्या पोतीन बऱ्या वाटेन चलत जाय ह्या घरांत समाधान जायची तांच्या बिझनेसान बरेपण जायची तिच्या पोतीन बिझनेस कामान गरमंदी जाय वायट सगळ्यो सोडून सक्कड बरें जायचे ह्या कुटुंबाचे विशय तिन आशीर्वाद घालीचे म्हणजे जो ती मागणें करता सोम्या ह्या बहिणीचें मागणें आयक शोभा कुंदापूर म्हणजे बहीणचे जो तिचे सोम्या तिचे घराचें काम आनी पोंदाक उरलें तें तुवें आशीर्वादीत करीत न्ही तुजे लागीं मागता उलो मारनासा सोम्या आनी तिच्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल म्हूण तुजे लागीं मागता शिरसितान मेरी म्हणली बहीण सोम्या इतलो आडखळी आसल्यार तिच्या घराचें काम तें पोंताक पावय न्ही जेजू तुका अर्गां दिता अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू जेसाया म्हणल्या भुरग्याची आवय जेजू सोम्या त्या भुरग्याक ऑटिझम पिडेचें लक्षणां दिसून येता भुरगो आनी उलयना व्हड जाला जाल्यार खंतीर आसात जेजू रडतात ह्या भुरग्या खातीर कितले मागतात ह्या भुरग्या खातीर जेजू तांचे मागणें आयक जेसायाचेर आशीर्वाद घाल उलयशें कर ऑटिझम पिडेतान ताका राख हेन्नाक म्हणल्यार भावाक जेजू परत्यान तुजी पिडा सोडून आयलो जेजू बरो करता ह्या कॅन्सर पिडेतान सुटका दी ह्या दिसांनी ताका सोडलो ताप उणो कर आनी ह्या मारिपाक ताका बरें कर आनी एक बहीण कार मारतान जेजू तेंच्या तिच्या जिवितांत तो नुसतो कश्टार आसा जेजू त्या भयणीचें मागणें तूं आयक आनी तिचेर तिच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल जेजू ही सगळी मागणी आमी तुज्या मुखार दवरता जेजू कित्याक तुवें सांगलें उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो आमी तुका उलो मारला जेजू आयक आमच्या ह्या आराधना कुमुकाच्या दानीचेर सोम्या जेजू आशीर्वाद घाल त्या दानीचे मागणें आयक आमकां हांगासर फुलां दान दिवच्या तशेंच आमकां ही फुलां डेकोरेशन करच्या धन भयणीचें मागणें आयक हांगासर आमकां हे व्हिडिओ प्रसार करचे आमच्या डिवायनवर्ड टीव्हीच्या मालकांचे कुटुंबाचे शिबंदाचे मागणें आयक जेजू हांगासर रेकॉर्ड करच्या भावांचे आनी म्युजीक दिवच्या तशें संगीत दिवच्या सर भाव भयणीचेर आमकां ह्या आराधनाक हांगासर कुमोकाच्या रियेकराचेर आशीर्वाद घाल जेजू सोम्या जेजू आज हांगासर आमी तिसाना
मागणे कर सांग आमचे इरादे आमचे जिथे सामा सगळी तुझे मुखार दवरल्यान जेजू आम्ही तुझे मुखार दवरल्या कित्याक तुवें सांगाय आमकां म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो सक्कड आमी सांगता परत्यान म्हणया ती उतरां आमी रिपीट करया म्हाका उलो मार आनी तुका हांव आयकतलो म्हाका उलो मार आनी हांव तुका 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 आयकतलो दिंडेर पडया म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो हालेलुया 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 जेजू 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 म्हाका उलो जेजू आमी तुका उलो मारता जेजू आयक जेजू जेजू जीसस जीसस लॉर्ड जीसस लिसन टू अस जीसस वी आर कॉलिंग लॉर्ड वी आर कॉलिंग यू लॉर्ड वी आर क्राइंग टू यू लेट अस हर्ड हियर आवर क्राय सोम्या आमची बीर आमच्या हाताळो आयक म्हणून उलो मारता आज जेजू तिकल्या पिड्यास्तां खातीर कश्ट पेल्या खातीर दुखां कश्टां खातीर एकसूरपणां खातीर रडटल्या खातीर सोम्यान जेजू कटी रुदान करतल्या खातीर जेजू आमी तुका उलो मारता हांव जेजू कर तुजे खंयचे कर तुजे पांये तरी दवरता जेजू आयक जेजू लॉर्ड हियर आर लॉर्ड जेजू उलो मार आमी तुका आयकतलो म्हणटा जेजू आमी तुका उलो मारता जेजू जेजू आमकां आयक काकून ते कर सोम्या तुजी काकून दाखय जीसस जीसस ब्लेस Hallelujah, 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 hallelujah. ये देवा विचे सक्रमेंट काल तुझ्या कष्टाचो उडाल तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणीचो पण सदांच आमचे ते बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेतान रात करताय ससनाच्या ससनाक अस्तित्व तुझे तो जाऊन आसा संपूर्ण जाऊच्या गुलो मार
देवा तुझ्या